शंकर, हालीं जे आमी वेन्झी वेगस बाब कॅप्टन बेनावलीचो MLA तेजे आमी आयकले, तेणें कंपॅरिजन केलो आमच्या गोंयच्या CMाचो विथ द बाळासाहेब बांदेरकर, तो आमचो वरिश्ठ नेता आहलो, लिडर हू लेड गोवा एट द स्टार्ट. तुमकां कितें सांगपाचें जे कंपॅरिजनाचेर, आनी इज इट जस्टिफायड दीस कंपॅरिजन? फर्स्ट ऑफ ऑल हांव वेन्झी बाबाक रिस्पेक्ट करता आनी तेजें कामूय हांव बरें म्हणटालो, पूण पयलींचें स्टेटमेंट मातशें तेजें चुकलें. कळ्ळें तुका? चूक ही सगळ्यां कडेन जाता कितें, पूण तें स्टेटमेंट खूब जाणांक वायट दिसलें आनी खुबशे जाणां आमकांय विचारलें, बाबा रे तुमचें म्हणणें कितें काय म्हणून हेचेर. आमी म्हटलें आयज म्हटलें खंयच्याच राजकारणी तुमी कांयच सांगपाक शकना राजकारण्याचें. कोण खंयच्या टायमार उडकी मारून वचत तें सांगूंक जायना. 8 जाण विश्वासघात करून वयतले म्हणून तेंय आमकां खबर नासलेलें, आनी ते सुद्दां कशे गेले देवांचे शपथी खावन खोटे उलोवन, आनी मागीर म्हणपाक लागले आमकां खंय प्रसाद लागलो. ते आतां वेन्झी बाबाक आतां हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां, कंपॅरिजन करतना 10 फावटी चिंत. भाऊसाहेब बांदोडकर आनी प्रमोद सावंत हेचें कंपॅरिजन जावपाक शकना. कळ्ळें तुका? कित्याक सांग, आयज जे घडामोडी आमी गोंयांत पळयता, कितें कळशाचे घडामोडी म्हण नाका, एनवायरमेंट रिलेटेड घडामोडी म्हण नाका, हायवे एक्सपेन्शना खातीर देवळां मोडटा ती घडामोडी म्हण नाका, ईच एंड एवरीवेर अरे देवळांत झगडी जातात, एकामेकाचे तकले फोडटात, आनी कितें उलोवपाचें उरलां. आनी हो वेन्झी वेगस तेका भाऊसाहेब बांदोडकरा कडेन कंपेर करता. भाऊसाहेब बांदोडकरान अशे तकले फोडपाक झगडी लायलेली लोकांची, आनी आयज लॉ एंड ऑर्डर खंय पावल्या ती पळय मरे वेन्झी वेगस. लॉ एंड ऑर्डर पळय रे, आयज रेप मॉलेस्टेशन कॉमन जाल्लेलें आहा, चोरये कॉमन जाल्लेले आहा. हळडी कुकमांक आमच्या आयज बायलांक सेक्युरिटी दिवची पडटा. कलंगूटच्या PIन खंय पुलीस डिप्लॉय केल्यात खंय चड, कित्याक सांग चोरये जातले, बायलांचे मंगळसूत्र चेन स्नेचिंग बीन जायत म्हणून. दॅट मीन तुमी एक्सेप्ट करता की आयज गोंयांत चोर येयल्यात म्हणून, आनी तुमचे कडेन लॉ एंड ऑर्डर सांबाळपाक जायना. आमकां पयलीं हेचे फुडें पुलिसांची गरजूच पडोंक ना मरे. अरे आमच्या लोकांनी पुलिसांचेर पांय ठेवंक नासलो केन्ना, पूण आयच्या सरकाराच्या टायमार पुलीस नोटीसी धाडीतात कितें रे. सो म्हाजे हिसपान जाल्यार वेन्झी वेगस बाब तूं मातसो मरे मॅच्युअर्ड जा तुज्या पॉलिटिकल फायद्या खातीर आनी तुज्या खंयच्या दिल्लीच्या पॉलिटिकल लिडरा खातीर तेका वाचोवपाक, तेची केस कॉम्प्रमायज करपाक असली स्टेटमेंटां करूं नाका. देव बरें करूं. कामा तुमी हालीं आमकां आमच्या चॅनला बायट दिली हेजेर, कितें फुडें सांगपाचें तुजें? सी एक गजाल सांगता, आयडियोलॉजिकल ज्यो पार्ट्यो मुखार आयिल्ल्यो पळय त्या आयडियोलॉजीच्याच भाशेन हांव सांगता. BJPन चॅलेंज केली अरविंद केजरीवालाक, इलेक्शन लढा आनी मागीर उलया म्हणून. इलेक्शन येवन मागीर डेव्हलपमेंट करून दाखया म्हणून, सगळे डेव्हलपमेंटाचे बद्दल उलया म्हणून. आतां जेन्ना इलेक्शन लढले आनी हे आतां सरकार केलें आनी सरकाराच्या नंतर तेंच्यांनी डेव्हलपमेंट करपाक लागले. आज गोंयांत 2 ऑपॉर्च्युनिटी 2 सीट दिले, गोंयांत 2 ऑपॉर्च्युनिटी दिली, आनी जेन्ना ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या उपरांत जरी तर वेन्झी वेगस हो MLA जो म्हणटा की आमी खंय BJP खंय चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हो इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें डेव्हलपमेंट करता, जाल्यार एक काम करा, बॅगा पॅक करा आनी डायरेक्ट जॉइन जाया. मतांनी फोडपाची गरज ना. फुडल्या इलेक्शनाक आमकां डायरेक्ट हिट ऑन करपी पॉलिटिकल पार्टीची गरज आसा जी BJP घरा बसयतली. हे नेगोशिएशन वाले आपले सीट वाचोवपा खातीर ह्यो गजाली आमकां गरज ना. आनी जाणा आमकां आयकूंक आयिल्ल्या कारणान आमकां लास्ट टायम दिगंबर कामतीचे कॉन्टॅक्ट तेजे कडेन खंय बरें आशिल्लें. लास्ट टायम जेन्ना अलायन्स आनी दिगंबर कामती काँग्रेसीन आसून ताका सपोर्ट करून ताका जिखोवन दिलो अशें खुबशे लोक उलयता. पूण आतां तें प्रूव जाता जेन्ना हे स्टेटमेंट घेता. दिगंबर कामतूय आतां BJPन आहा आनी आतां प्रूव जाता हेतून की हे जे आतां स्टेटमेंट काडटा काय एसेंब्लीन तुमचें एक उलोवप आसता आनी हांगा तुमी दुसरें उलयता. म्हाका क्लियर कट कर एसेंब्लीन पॉलिटिकल पार्टीन क्लियर करपाची आहा गरज. आम आदमी पार्टीन आमी पालेकरान क्लियर करपाची गरज आहा की हो तुमच्या पार्टीचो स्टँड. जरी तर तुमचो हो पार्टीचो स्टँड की चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत बरी काम करता, भाऊसाहेब बांदोडकरा कंपॅरिजन करता, जाल्यार तुमी पार्टी बंद करा, बॅगा पॅक करा आनी चला दिल्ली. आमी कांयच म्हणना. कित्याक पूर्ण गोंयभर लोक आहा पळय कम्युनल टेन्शन क्रिएट जाला प्रमोद सावंताच्या सरकाराच्या अंडर. 4,500 लोक जे कोविडा खातीर मिसमॅनेजमेंटाक लागून जर तर मेला, मिसमॅनेजमेंट आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर ना म्हणून मेला, जाल्यार हे प्रमोद सावंताच्या सरकाराच्या अंडर मेल्ले आहा. लँड कन्वर्जन जर जाला, ह्यूज कन्वर्जन प्रमोद सावंताच्या सरकाराच्या अंडर जाल्ले आसात. एट्रोसिटी जाल्ली आसा त्या एसटीचेर लोकांचेर, जाल्यार प्रमोद सावंताच्या सरकाराच्या अंडर जाल्ली आसात. क्रायम वाडलेले आसात जाल्यार प्रमोद सावंताच्या सरकाराच्या अंडर जाल्ले आसा. लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन कॉलॅप्स जाल्ली आसात आनी पुलीस जे आहा पळय चोरांक वरान पावयतात हुबळी, जाल्यार प्रमोद सावंताच्या सरकाराच्या अंडर जाल्ले आसात. इन्फ्रास्ट्रक्चर डिझास्टर जाल्लो आसात, करप्शन जाल्ले आसात, जाल्यार प्रमोद सावंताच्या सरकाराच्या अंडर जाल्ले आसात. जाल्यार इतलें तर प्रमोद सावंताच्या सरकारान असलो मोग तुका केन्नाच्यान जागृत जालो रे.
व मोग जागृत जाला 27 इलेक्शनाच्या सीट प्रोटेक्शनाक लागून जाल्यार आमी कन्सिडर करूं शकना की आम आदमी पार्टी ही टक्कर दिवपा खातीर बीजेपी खातीर ही नेगोशिएशन आपल्या सिटा खातीर फाल्यां सकाळी परतूय 1-2 सीट नाका आमकां कंप्लीट बीजेपी घरा कडेन बसोवपाक जाय आनी जी पॉलिटिकल पार्टी कंप्लीटली बीजेपी घरा बसोवपी पार्टी आसा त्या पार्टीक आमी लोकांक सुद्दां सांगता त्या पार्टीच्या वांगडा रावा असले नेगोशिएशन वाली नाका आनी दुसरी गजाल लास्ट सांगूंक सोदता भाऊसाहेब बांदोडकराक कंपॅरिजन अरे बाबा चपलांकडे तरी आसा हा ताजें काम जे आहा पळय भाऊसाहेब बांदोडकराचें शिक्षण हाडलें कोणी रे शिक्षण हाडलें भाऊसाहेब बांदोडकरान शाळा हाडल्या भाऊसाहेब बांदोडकरान आणि या भाऊसाहेब बांदोडकराक तू कंपेअर करता प्रमोद सावंतान शिक्षण काबार केलं मरे शाळो बंद पडले मरे शाळो बी बंद उरता मरे कॉर्पोरेट्स भितर सरलेले आसा मरे सगळे जे टिचरींग हॅरेसमेंट चालू आसा मरे टिचरींग हॅरेसमेंट करता स्कुलां बंद उडयता मरे गव्हर्मेंट सांगा प्रमोद सावंताच्या सरकारान हाडे कितली स्कुलां शाळा बंद पडल्यो ह्यो भाऊसाहेब बांदोडकराचे हे सांगात दुसरी गजाल लास्ट म्हणटा ते भाऊसाहेब बांदोडकरान जागे जे आहा पळय राहील ताचे घर कसेल त्याची जमीन हे कायदो जो आहा पळय भाऊसाहेब बांदोडकराच्या टायमार जालो मरे आणि हे करून खुबशे भाडकार जे असे आसा पळय नांवां लायिल्लीं पळय लिबरेशन जावन ते टेनंट अजून पर्यंत जावंक ना ते वेगळी गजाल पूण टेनंटाक रायट मेळ्ळो झगडपा खातीर आपूण टेनंट आपली जागा म्हणून थंयसर पूण आयज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार प्रमोद सावंतान कांयच करूं ना मरे प्रमोद सावंतान खंय केला म्हाका एक सांग FRCK एसटी कम्युनिटीक लागून भाऊसाहेब बांदोडकरान एसटी कम्युनिटीक लागून काम केल्लें आसा हेणी केला काम हेणी खंय केला 10,000 केसीस पेंडींग 9,500 केसीस पेंडींग आहा मरे 10,000 क्लेम घातलेले FRC केसीस म्हणून हेजी फक्त भाशणां जाल्लीं आसात वेन्झी वेगसाक तर प्रमोद सावंताक मोग आयिल्लो आहा वेन्झी वेगसान आप रिजायन करची आनी बीजेपीक जॉइन जातो प्रमोदाक ताका गरज आसा आनी अमित पालेकरान क्लियर कट स्टेटमेंट करपाची गरज आसा फाटी न्हू फुडें आनी स्टेटमेंट कर बाबा असले तर तुमचे आमदार आहा जाल्यार क्लियर कट कर की बाबा हे नेगोशिएशन वाले आमदार फुडले आमदार चडपाना आनी सगळ्या लोकांक जनतेक सांगूंक सोदता जे अजून पर्यंत बीजेपीक म्हणटा बरें भाऊसाहेब बांदोडकराक आमचे कंपेर करता भाऊसाहेब बांदोडकराक कोणचोच लायकी ना भाऊसाहेब बांदोडकराक आणि डॉक्टर जॅक सिक्वेराक कंपेअर करपाक कोणूच लायकीचो ना तुम्ही कितें सांगूंक सोदता वेन्झी तो भाऊसाहेब बांदोडकर आनी तू जॅक सिक्वेराक कंपेअर करपा तुका लोक पिशे बंद करपाची हे नाटकां करपाची आनी मागीर आमी प्रत्येक फावटी तुमी बाकीचे मागीर पॉलिटिकल पार्टीचे भक्त आहा पळय मागीर एक्टिविस्टांक टार्गेट करता आतां येतले ट्रोल करपाक सगळे पॉलिटिकल पार्टीचे तुम्ही पॉलिटिकल पार्टी आयडियोलॉजी म्हणून मुखार सरता मरे जॉइन जाता मरे आयडियोलॉजी म्हणून मुखार सरता जाल्यार आयडियोलॉजी म्हणून मुखार सरा मरे जेन्ना पार्टीचे प्रेसिडेंट नाजाल्यार पार्टीचे MLAs रॉंग करता तेन्ना क्वेश्चन करपाक जाय तुम्ही करिना म्हणून आमी करता आनी आमी करता तेन्ना आमी वायट तुमकां मागीर सो हांव क्लियर कट सांगूंक सोदता तुमी आन्सर करपाची गरज आसा तुमी प्रमोदाच्या वांगडा राहा जाल्यार रिजायन करा आनी प्रमोदाक जॉइन जाया सगळे 40सूय गेल्यार चलता आमकां कांय प्रॉब्लेम ना पूण एक सायडीन लोकांक डुप्लिकेट गेमी करिनाका आनी दुसरी गजाल जर तर प्रमोद काम करता जाल्यार बेनावली कशें लिडींग रे दुसरे इंडिया अलायन्स म्हणल्यार हेतून कळून येता बेनावली लोकांनी तर इतले सगळं वोटिंग तर इंडिया अलायन्साक मारला बीजेपीक मारूं ना म्हणल्यार हेतून तुवें क्लियर कट तुवें अंडरस्टँड करपाची लोकांचे डेव्हलपमेंट जावंक ना वेन्झी वेगसाचे डेव्हलपमेंट जाला हेतून क्लियर जाता लोकांनी अपोज कशें मारले रे प्रमोदान कॅम्पेन करूं ना बीजेपीची बेनावली लिडींग ना मरे बेनावली कित्याक लागून ना रे तू म्हणटा काम केलेले लोकांनी वोट मारूंक जाय प्रमोद कॅम्पेनींग येयल्लो मरे लोकांनी इंडिया अलायन्स म्हणून मारले आनी हितून क्लियर कट करपाची गरज आहा लोकांनी डेव्हलपमेंट जावंक ना कम्युनल टेन्शन वाडले हेका लागून तेंच्या बीजेपी अगेन्स्ट मारले आनी आज तुकाय सांगूंक सोदता फुडें जर तर तूं म्हणटा की प्रमोद बरें करता म्हणून जाल्यार बेश्टेनी पार्टीचेर आनी बसनाका जितल्या लोकांक दिसता अशें बाकीच्या लोकांक सांगता तुमी आम आदमी पार्टी बरे लोकूय आहा हांव तुका सांगता आम आदमी पार्टीनूय थोडे बरे मनीस आसा तुमकां तर दिसता की हेणी ते भाऊसाहेब बांदोडकराचें कंपॅरिजन करप आनी प्रमोदाक अप्रिशिएट करप आपल्या पॉलिटिकल फायद्या खातीर जाल्यार तुमी कितें करा वेन्झी कसो एकट्याकूच कंटेस्ट करिना मरे बीजेपीक डायरेक्ट बाकीचे क्लियर कर म्हाका रिक्वेस्ट आहा मिडियाक रिक्वेस्ट आहा हें स्टेटमेंट तुमी म्हाका दिसता अमित पालेकरान प्रेसिडेंट आहा तेजे कडल्यान घेतलेलो चड बरो आनी फुडले इलेक्शन 2 वर्सां उरलेले आहा संजय बाब तुम्ही जाणा भाऊसाहेब बांदोडकर
ही बहुजन समाजाचो लिडर आसलो आनी तेणें बहुजन समाजाक खूब काम केलें. अशें कंपॅरिजन आसतना कितें तुमी सांगूंक सोदता वेंजी? पळय, फाटल्या दिसांनी आमचो वेंजी वेगस MLA ऑफ बाणावली वेऱ्या येयल्लो. थंयसर इलिगल हिल कटींग चालू आसलें. तेन्ना ताका भितर तो बिल्डर घेयनासलो. तेन्ना तेणी व्हडल्यान आड्डून सांगलें की हांगा दोंगराचेर डिस्ट्रक्शन चालू आसा. पूण कालूच गोंयचो CM प्रमोद सावंत बाणावली गेल्लो आनी तेणी उदो घेतलो आनी म्हणलो प्रमोद सावंत इतलें बरें काम करता, 40 मतदारसंघात तो सारके समानतेन सगळ्यांक पयशे सारके दिता म्हणून. पूण एक उलयता आसतना तेणी भाऊसाहेब बांदोडकराचो जो उद्गार काडलो. भाऊसाहेब बांदोडकर तेज्या वांगडा कंपॅरिजन जो केलो न्हू, हांव वेंजी वेगस जो आम आदमी पार्टीचो MLA ताका सांगूंक करता, कहा राजा भोज आनी कहा गंगू तेली. कळ्ळें? हो डायलॉग हो गोंयकारांक कळपाक जाय. अरे कोणाचे काडून कोणाक लावू नाका तूं. देव आनी आमी एक सर्वसाधारण मनीस एकामेकाक. हो भाऊसाहेब बांदोडकर म्हणजे कितें दिसलें? भाऊसाहेब बांदोडकरान जेन्ना दिल्ली जेन्ना तेचे गोवमेंट ऑफ गोवा चीफ मिनिस्टर जेन्ना आसलो, ते दिल्लीच्या लोकां कडेन नतमस्तक जायनासलो, तेजे पांया कडेन पयशे मागिनासलो. भाऊसाहेब बांदोडकरान आनी मनोहर पर्रीकरान आनी किंवा आमचे बायचे दिगंबर कामत जावं, रवी नायक जावं, जे गोंयचे इवन चर्चील आलेमान सुद्दां गोंयचो चीफ मिनिस्टर जावन गेलो. असो केन्ना तो कंपॅरिजन केन्ना करिनासलो. पूण कंपॅरिजन करता आसतना हेज्या फाटल्यान खूब कारणां आसा. हांव ताका सांगूंक करता, अरे संजय सिंग मेंबर ऑफ पार्लिमेंट, तो गोंयच्या CMचे बायलेचेर हे घालता, ती पयशे घेता म्हणून सांगता, ओपनली सांगता. आनी तूं तेंचो एक सादो MLA आनी तो MP सांगता चीफ मिनिस्टराची बायल पयशे घेता म्हणून. आतां तूं सांग, हितून तूं कंपॅरिजन कसो करताय? म्हणजे दिल्लीचो जो मेंबर ऑफ पार्लिमेंट जो अरविंद केजरीवाल जो आसा ते फटींग मनीस, आनी तूं प्रमोद सावंत जो बरो मनीस म्हणटा. अरे सत्यपाल मलिकान सांगला मरे. सत्यपाल मलिकान सांगला कितें म्हणून सांगला? ऑन रिकॉर्ड सांगला मुख्यमंत्र्याची बायल पयशे घेता आनी मुख्यमंत्री पयशे घेता. आनी तूं तेज्यान भाऊसाहेब बांदोडकराचे कंपॅरिजन करपाक तुका कसलोच अधिकार ना. बाणावलीच्या लोकांक आनी गोंयच्या सावथ गोवाच्या लोकांक सांगूंक करता हांव, हो भितरसून BJP सारको सेट जाल्लो आसा आनी हो आम आदमी पार्टीच्या नांवान जो निवडून येयल्लो आसा न्हू, पयलींच सेट जाल्लेले आसा. आतां हांव सांगूंक करता, तूं एक मरे तुज्या आतां भाऊसाहेब बांदोडकराची समाधी जी आसा मिरामार, ताका लास्ट इयर गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान प्रमोद सावंतान सांगलेले की ती जी समाधी बांदलेली आसा न्हू, आतां मनोहर पर्रीकराच्या कुशीक बांदलेली आसा ती. कळ्ळें? ती पयली समाधी ताका सारकी करपाक सांग. आतां 4 वर्सां जाली तो लोकांक आयज फाल्यां येतलो, फाल्यां करतलो, परवा करतलो, पावना. पूण तशी गोश्ट जाल्लेली आसा. पूण हांव तुका परत म्हणटा, भाऊसाहेब बांदोडकर तेच्या वांगडा तूं कंपेर करूं नाका. तुका सांगता, भाऊसाहेब बांदोडकर हो बहुजन समाजाचो एक लिडर जावन गेलो. तेणी आतां रामान सांगले त्या प्रमाणे कसेल तेची जमीन, राहील तेचें घर. आमी नेटान तावान सांगता, भाऊसाहेब बांदोडकर हो आमचो लिडर जावन गेलो. ताका कंपॅरिजन हो तूं केदो व्हडलो हाड रे तूं. आतां हो प्रमोद सावंत जो म्हणटा न्ही, प्रमोद सावंत एक टॅनंट आसलो. हांव तुमकां सांगूंक करता, तो टॅनंट आसलो, तो भाटकार नासलो. तो आपले स्वताचे हात पासून करूं शकना. तूं भाऊसाहेब बांदोडकराचें कंपॅरिजन करता आसतना ताका मरे तूं कसोच जावंक शकना. भाऊसाहेब बांदोडकर म्हणजे भाऊसाहेब बांदोडकर, देव म्हणजे देव. आनी हो कहा राजा भोज आनी कहा गंगू तेली, हे सांगूंक करता. थँक्यू. पिडॉल, तुमी सावथ गोवाचे, तुमी डेव्हलपमेंट पयले आसतले आनी असले इतले बरे कॉम्प्लिमेंट्स आमचे गोंयचे CMाक मेळप कितले म्हणसर तुमकां अग्री करता तुमी? जे बरें केलां न्हू, तें बरें करपाक तेगे मनांतल्यान जालें. बरें करपाचें, बरें केलें थिंगा प्रेज करपाची गरज आहा. आनी वायट केलां तें वायट लोकांचे नदरेन हाडपाचें गरज आहा. आतां हिंगा कंपॅरिजन चलता CM टू अ टॉल लिडर. आतां बाबासाहेब आंबेडकर खूंय पडलो, बांदोडकर खूंय पडलो आनी CM खूंय पडलो. यू आर कंपेरींग टू लिडर्स. आतां ही इज अ टॉल लिडर, यू आर कंपेरींग CM टू इट. तो दीस आसलेलो तुवें जॅक सिकेराक, जो आमचे गोंयचो लिडर जो आहा तेका कंपेर पूण कर मरे. आमगे लिडराक तूं यू आर कंपेरींग CM टू दीस लिडर. हाव इज इट पॉसिबल? बिकॉज म्हाका दिसना जे परीन तेणें कंपॅरिजन केलें तेशें कोन्नू हीज पर्सनल मोटीव आहा हेस म्हूण तितून. कित्याकू हितून चोयल जाल्यार आतां आमी म्हणटाय एक आमी पार्टी मुखार काडटाय, ही पार्टी येसोली, ती पार्टी तेसोली, ती पार्टी तेसोली. समवेर डावन द लायन वी फेल्ट दॅट ओके आप वॉज समवेर
somewhat good, doing good. But over here, when a elected representative from particular constituency जे लोकां दोड्यान धूळ घालूं सोदता जाल्यार म्हाका खबर ना कित्याक all this while we felt that Venzi was really doing something good for the constituency. But तेगेलो motive इतून कळोन येता when CM visited the constituency and he is praising CM to the core and he is comparing CM to another leader. बाबा तेजे leadership quality चोय आणि CMची leadership quality चोय. Under CM's leadership quality आमगे गोंय खूंय पावलां तें from where to where it has reached. Corruption is to the core under his governance. तुमचो जाल्यार जॉब स्कॅम जावं ते लँड स्कॅम जावं रेप केसीस जावं मर्डर केसीस जावं डे बाय डे रेदर दॅन इट गेटिंग डिक्रीज इट इज इन्क्रीजिंग अंडर हीज गव्हर्नन्स. आनी तूं तेका प्रेज कोत्ता ऑन अ स्टेज वेरेन यू आर टेलिंग पीपल दॅट बाबा हो आमचो लिडर जो आहा दॅट यू आर कंपेरींग another leader to it, but तेगे मॅच जाताल्या पूण चोय न्हू क्वॉलिटीजू. सो तुजो पर्सनल मोटीव हितून आहा कितें पूण तुका तर दिसोता जे BJP बरें काम कोत्ताय म्हणून जाल्यार तुवें BJP जॉयन जावपाचें इन सिंपल वे. एक टायम आसलोलो आपू BJPक दुयतालो सारको आडूच दुयतालो जाल्यार हितूंतले हुंयच्यान तुका दोळो दिसपाक लागलो रे तो. आं वॅनिश बी घालना मरे तेणें हुंयच्यान दोळो दिसपाक लागलो तुका. तुजो लिडर जो आहा दिल्लींतल्यान म्हणटा दॅट ही इज अ पर्सन टू बी डिस्क्रायब्ड एज समथींग एल्स वायल ही इज टॉकिंग. युअर लिडर इज टॉकिंग. आपाचो तुज्या कडच्यान व्हडलो लिडर MP आहा तो म्हणटा CM असलो आनी CM तसलो म्हण आनी तूं हिंगा गोंया म्हणटा CM सारको दोळो फूल म्हणून जाल्यार दॅट मिन्स युअर मोटीव इज शोईंग समथींग एल्स. सो तूं यू रिप्रेझेंट आवर साऊथ आनी हांवूय थिंगा क्लोज बाय कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हजी. सो आय हॅव सीन युअर वर्क and I have seen the others also working for that same constituency. So हेजेरू कळोन येता तुजो मोटीव कितें आनी I condemn the statement that you made. You should have praised Jack Sikir. That's all I want to say. कळ्ळें तुका हितून मरे तुजें स्टँड कितें आहा न्हू तें क्लियरली लोकांक सांग. डोंट ट्राय टू डॉज पीपल. लोकांच्या दोडान मरे धूळ उडय नाका. थँक्यू. थँक्यू सो मच.